नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या आमी आसा सांगे मतदारसंघान आनी आमी ट्रॅक करता राखी प्रभुदेसाय नायक हांची कॅम्पेन TMCचे उमेदवार जांणी TMC जॉयन जाल्या उपरांत हांगा वारे कशे भोवून प्रत्येक वाड्यार भोवून TMCचो झेंडो फडकायलो. कितलो चान्स आसा जिखून येवपाचो, कितें प्रॉमीस करता आनी विकास म्हणटना एक्झॅक्टली कितें विकास करपाक सोदता, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी विचारपा खातीर तांकां मिडवे हाडिल्ले आसा. देव बरें करूं. एक म्हणजे रिस्पॉन्स आसा लोकांचो बरो? हय, रिस्पॉन्स खूप बरो आसा. कांय लोक म्हणटा की हे कितें TMC आमकां खबरूच ना हें कितें. ना, रिस्पॉन्स जर तर एज अ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरली न्ही, तर लोकां मदीं तिसरो विकल्प जाय आशिल्लो, जें हांव पयलीं पासून म्हणटालें. सो एक वेगळें जें राजकारण ह्या हांगा सांग्यार जें लोकांनी पळयलें, दादागिरीचें राजकारण पळयलें, फेलियराचें राजकारण पळयलें. सो आतां एक तिसरो विकल्प कितें, जेतूंतल्यान आमचें जीं उरिल्लीं कामां, जी आमची बारीक समस्या त्यो सुटावे करपाक तिसरो विकल्प कितें, आनी हो TMC हो विकल्प आज लोकां मदीं आसा आनी ताजो हें दिसान दीस वाडत आसा. तिसरो म्हणजे दोन विकल्प खंयचे जाता? काँग्रेस एक, आनी BJP एक. भाजपा म्हणजे प्रसाद आनी सुभाष. प्रसाद आनी सुभाष म्हणचे परस हांव म्हणटलें एरोगन्सी आनी फेलियर. आनी सावित्री कितें? ते लोकांनी चिंतपाचें. घराणेशाही, BJPची बी टीम. बीजेपीची बी टीम म्हणटा ताका. ओके, सो BJP ओवरऑल BJP वर्सीस काँग्रेस, हाज्या मदल्यान तिसरो विकल्प TMC म्हणून पळयतात. पूण भायली पार्टी अशी म्हूण तुका रिस्पॉन्स येना? खंय तूं गांवांत गेलें जाल्यार आमी केन्ना आयकूच नाशिल्लें ह्या पक्षा बद्दल अशें बी दिसलां. भायली पार्टी TMC जाल्यार बाकीच्यो पार्टी कितें? ना, लोक कितें म्हणटात आमी म्हणना भायली पार्टी. लोक वयल्यान म्हणटात की ह्यो इतले पक्ष आसून हांणी केन्ना जे आमकां इतले वर्सां वयल्यान आमची मतां घेतली, आमकां फटयले, पूण TMC जरी भायली वेस्ट बेंगालची पार्टी, ममता बॅनर्जीची पार्टी, ज्या बायल मनशेन आज दाखोवन दिला, आनी ममता बॅनर्जी ही सद्याची जर एकमेव महिला CM ऑल ओवर इंडिया. सो ह्या बायलेन जे सामर्थ्य दाखयलां आनी अशी पार्टीची आयडियोलॉजी आनी पार्टी जी गोंयांत आयल्या, आनी हे जे राजकारण गोंयचें हातूंत भितर स्पेशली 2017 ते 22 हातूंत लोकांनी पळयलां पळय, तुमकां तें आनी परत रिपीट करना. काँग्रेसीक जशें 17 मेळिल्लें आनी तातूंतले लास्ट म्हणल्यार तांचे एक आमदार उरलो, दोन उरले. तो दुसरो तो नांवाक आशिल्लो पूण एक्चुअल इन फील्ड एकूच आशिल्लो. सो ते उरले ते. आनी आज हे परत काँग्रेस जशी लोकांक वता, पूण लोकांक दिसना की तांचे भितर आज तो विश्वास आमी दवरचो काय ना. सो आमकां तिसरो पर्याय कितें आसतलो? सो TMC, हय, TMC हे करूं शकता. जिखतले म्हणटा तूं? जिखतले 100%. सरकारूय करतले आमी. ओके, एक प्रश्न परत आमी पळयता जो सोशल मिडियाचेर येता की 2017 वर्सा तूं NCPचेर बशिल्लें आनी तुवें बॅकआउट केलें आनी सडनली तूं ना जालें आनी ताका लागून एक ट्रस्ट डेफिसीट आसता मनशाचेर, तो कमी जालो तुज्या बद्दल. तुमी आज म्हाका सारकोच बरो क्वेश्चन विचारलो, कारण 4 दिसां नंतर मतदान जावपाचें आसा आनी हांव आज लोकांचे मदीं वतां. 2017 जशें तुमी सांगलें, हांवें NCPची हांव उमेदवार जालें आनी हांवें प्रचारूय केलो, पूण थोडें इमोशनलूय जाता, कारण ते हांवें त्या वेळेची हें तुमी जशें म्हणलें की म्हाका तें एक्सपिरियन्स जाता. त्या वेळार प्रचार जालो म्हजो, पूण एक लायफान अशें ट्विस्ट आयलें की सडनली म्हजो मिस्टर आसा, तांकां मातशे हेल्थ इश्यूज आशिल्ले आनी तांचे टेस्टींग चालू आशिल्ले, रिपोर्ट्स येवपाचे आशिल्ले, आनी डॉक्टरान त्या वेळार म्हाका एक हिंटूय दिल्ली की अमकें आसूं शकता. पूण जेन्ना ज्या दिसा फॉर्म भरलो आनी हांव कॅन्डिडेट प्रोसेसाक गेलें, तेन्ना अचानक म्हाका कळ्ळें की हय, 3rd स्टेज कॅन्सर आसा. आनी इतले त्या दिसाचे लायफ म्हजें आजूय म्हाका आंगार सगळ्याक कांटो येता. सो लायफ म्हजें अशें आशिल्लें की फाटल्यान कोणाचें बॅकअप नाशिल्लें. म्हजी हें पळयलें जाल्यार आज सांग्यार जितलें तुमी हें पळयलें, हांव सामान्यांतल्यान मुखार गेल्लें, एक करतलें प्रवाहाचे उलटे दिशेन पळोवन वता पळय, म्हळ्यार आमकां त्या सिस्टमाच्या अंडर झगडपाची ती ताकद घेवन हांव मुखार गेल्लें. पूण त्या वेळार मे बी देवानूय म्हज्या हाजेर, हांव म्हणटा की मनशाचेर हाजेर सगळें देव रचता आनी हांव देवाक मानतां. सो म्हाका दिसता की त्या वेळार मे बी ते म्हजो पार्ट एक आशिल्लो, कित्याक आजूय म्हजे हांगा दोळ्याक एक काळो डाग आसा, तशेंच एक तो डाग देवान म्हजेर त्या वेळार दवरिल्लो आसा. अशें जालें म्हाका फॅमिली काय राजकारण. सो 1.5 वर्साचो म्हजो चलो आशिल्लो आनी ऑलमोस्ट विड्रॉवल पिरियड जावन गेल्लो.
कॅन्डिडेट म्हणून. सो लास्ट हांव इतले तरी पूण हांवें शक्ती जमयली, पूण त्या वेळार म्हाका ती शक्ती मेळूना, बॅकींग मेळूना, की खंबीरता मेळूना. म्हाका दिसलें म्हजी फॅमिली, कारण हांवें म्हज्या 1.5 वर्साचो भुरग्याचें लायफ पळयलें. सो एक टायमार म्हाका तेन्नाय खबर आशिल्लें हांव जें डिसिजन घेवपाक सोदतां तातूंत म्हजें जें करियर, जें हांव कितें लोकां मदीं उलयतालें तातूंत हांव पूर्ण काबार जातलें, लोक म्हजेर उलयतले. पूण त्या वेळार हांवें एकूच देवाक पांय पडलें आनी एकूच म्हणलें म्हजी फॅमिली इम्पॉर्टंट आसतली. आनी त्या वेळार हांवें तो निर्णय घेतलो. आनी तुमकां सांगता, ज्या दिसा ते रिपोर्ट्स आयले न्ही, रात हांवें गाडयेक काडली, घरा वचूना, चिंतलें. सो आज हे इमोशन न्ही तुमी म्हाका विचारलें म्हणून जाता. 4 म्हणल्यार 4 हांवें डिसिजन घेतलें की हांव बॅक करतां, आनी तिसरी दिसाक हें आशिल्लें. सो सांगपाचो मुद्दो इतलोच, आज जरी तरी परत हें म्हजेर आज रिफ्लेक्ट जाता. पुणून अशें आसा, जर तर फक्त राजकारणाक आज म्हजें चलता की राखी राजकारणाक सेल्फ गेना खातीर आसा, कितें करपा आसा, जाल्यार त्या वेळार म्हजेर पर्याय आशिल्लो भितरल्यान हातूंतल्यान हांव खंयना कडेन सपोर्ट करून हांव सुटकेस घेवपाक शकतालें. पुणून पयसो विशय नाशिल्लो, हांव जे मुद्दे वता. पूण म्हाका त्या वेळार एट दॅट मोमेंट म्हाका अंडरस्टँड जालें की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आज सादे मनीस राजकारणा भितर कित्याक येना, सादे मनीस राजकारणा भितर तग जाना, स्पेशली बायल मनीस कित्याक मुखार सरना. सो त्या वेळार मे बी तितलेंच आशिल्लें की म्हाका गिव अप दिवचें पडलें, आनी गिव अप दिलें. पूण एक म्हणटात न्ही, जेन्ना तुजें काळजां कितें सारकें आसता आनी तूं क्लियर आसता, तुका खंयच्यान तरी तुका देव ती वाट दाखयता. सो एक तुमकां खबर आसा, फोनिक्सचो बर्ड आमी स्कुलाकूय आयकल्लें, तो बर्ड टर्न्स इंटू एशीस जावन सुद्दां ताजें परत क्रिएशन जाता आनी तो परत वता, अशी कितें काणी. सो म्हजें लायफ तशें जालें. सो पॉलिटिकल हातूंतल्यान हांवें एकदम सामकें हांव गेलें की दिसलें आनी हांव ह्या राजकारणाच्या हातूंत येवपाना. पूण म्हाका देवान वाट दाखयली, चल तूं मुखार चल. आनी दुसरो मेन पिलर जो आसा न्ही, तो म्हजो घोव. त्या वेळार ताणें हें केलें, आनी देवाची आज तुमच्या हातूंत देवाचेर अर्घ दिता की देवान जे 3rd स्टेट म्हाका सांगिल्ली 6 म्हयने सुद्दां, आज ते म्हजे बरोबर आसा आनी बरे आसात. सो आज इवन तांचे आनी आमी जशी एज अ फॅमिली म्हणून आज आमी सांग्या खातीर आमी विशय उलयतात. सो फक्त राजकारण न्ही. सो 2022 तूं तो डाग काडटलें जाला ते 4 दिसां नंतर. तेच ताकाच लागून हांव आज मुखार गेलां, कित्याक क्लियर आसा म्हजे भितर एक भावना नाशिल्ली, कितें म्हजें रॉंग इंटेंशन नाशिल्लें. म्हणून आज प्रत्येकाच्या दाराक वचून हांव टाट मानेन उबी रावतां आनी हांव सांगतां की हय हांव करतलें. आनी आजूय तुमकां परत सांगता, परत आतां इलेक्शन अशें प्रचार जावपाक लागल्या की राखी मे बी 4 दिसांनी आनी कोणाक सपोर्ट करतलें. सो आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की राखीक सदांच खंय दुसरो चान्स मेळटा न्ही, तो तुका मुखार व्हरपाचो आसता. सो एक देवान त्या वेळार जरी तर म्हजेर हें दिलें, पूण आज म्हाका इतली शक्ती दिवन हें जर तर परत हातूंत भितर आयलां न्ही, ताजे 10 टायम्स ती शक्ती घेवन आयलां हांव. सो आज हांव लोकां खातीर आसा, लोकांची मुद्दे घेवन. आनी हांवें राजकारणां भितर आज हांव आयलां, इलेक्शनां सुद्दां बसलां न्ही, हांवें मुद्दे घेवन आसा, म्हजे कडेन मुद्दे आसा, रिजन्स आसा कित्याक हांव कंटेस्ट करतां, कित्याक हांव TMC पार्टीक आसा, आनी सांगेकारा खातीर हांव कित्याक उबें. आतां तुवें विकासा खातीर आपूण हें केलें म्हटलें, भोंवलें तूं, खरोच विकास जावना असो दिसता तुका काय जाला? कारण आमी प्रसाद गांवकारा कडेन तो पेपर घेवन आमकां ताणें दाखयलें कितलेशेच कोट्यांनी आपूण पयशे घातल्या म्हणून. तो म्हणटा की पोंदचो विकास तुमकां दिसना, आपणे पोंदचो जमनी पोंदचो विकास केला. आज न्ही सांग्यार कितें जालें सांग, प्रत्येक राजकारणाची फॅशन जाल्या की फक्त टेंडर हाडपाचे, प्रकल्प हाडपाचे, ते टेंडर हाडपाचे, ताजी पर्सेंटेज घेवपाची आनी टेंडर अर्दे उडोवपाचे. फॉर एग्जाम्पल 5 पेंडींग ग्राउंड्स, कितलेशे क्रोड्स वेस्ट जाल्या. तशेंच आसा, लो क्वॉलिटीचें काम जालां. इनोग्रेट करना म्हणटा तो CM येवन, ताका लागून उरलो म्हणटा, कितें फावंडेशन स्टोन उरलो म्हणटा, CM येवना म्हणटा, आपल्याक स्टेप मदरली ट्रिटमेंट दिलो सावत्र भावाची. ताजेर सांगता तुमकां, आज जर आमदार हे आपले तोंडांतल्यान जर सांगता, आनी तेवूय तो केन्ना सांगता, कोड ऑफ कंडक्ट लागून जेन्ना रिजायन जाल्लो आनी दुसरे काँग्रेसी गेलो त्या वेळार उलयता. पूण त्या वेळार ज्या तुमी एक चिंतात, जेन्ना राहुल गांधी कडेन तांणी हांगा हात वयर केल्लो, तो एक इन्सिडंट याद करता. ताचे सायडीक विजय सरदेसायूय आशिल्ले, तेय ओपोजिशनाकूय आसा. पूण तांचे पयर फाटीं हांवें परत रिपीट करता, प्रकल्प एक आडयलो, तांणी कशें सरकारा कडेन झगडून आपले लोकां खातीर कामां केलीं. सो आज
ती कॅपेसिटी, ती व्हील पावर तुजे कडेन कित्याक ना? तूं ओगी कित्याक आसा? तोंडां कित्याक धांपल्या? कारण आज आमकां लोकशाही आसा न्ही. जर तो तुजेर अन्याय जाता, तुमी चिंतात, एक आमदार जर तो सांगता म्हजेर अन्याय जाता, आय एम विक्टीम, जाल्यार जनतेन कितें करप? जनतेन जर तर आपल्याक न्याय जाल्यार आज खंय वचप? हो प्रश्न. म्हणजे तू म्हणटा की आमदार विक्टीम कार्ड प्ले करता. विक्टीम न्ही, फक्त कार्ड प्ले करता की आपण विक्टीम जावपाचे. विक्टीम कसो जातलो? ज्या मनशाक इंडिपेंडेंट म्हणून 2017, कारण आज पळयल्यार एक पार्टी म्हणून आमी वता इंडिपेंडेंट, व्हेरी डिफिकल्ट. अशे मनशा म्हणजे 26,000 जनते भितर तूं ट्रस्ट करून आयलो, इतलो पावर तुजे बरोबर आसा, जाल्यार तूं विक्टीम कसो जातलो? तुजे कडेन इवन तुवें, म्हाका दिसता तुवें चड पावरफुली लोकां खातीर फायट करपाक जाय आशिल्ली. सो कितें म्हणटा, इंटेन्शन नाशिल्लें ताजें काय कितें एक्झॅक्टली रॉंग जालें? तुजें एनालिसीस कितें? आतां म्हाकाच समजना ते एक्चुअली कितें करपाक सोदताले. तांकां आज दिसतालें बी काय की आपूण आमदार जातलो, जे कितें कॉन्ट्रॅक्ट तें घेतलो, पर्सेंटेज आनी आपल्यालें कितें जें हें आसा, लोन्स हें आसा तें क्लियर बी करपाचें, काय इजिली आपल्याक सगळें मेळटलें. कारण आज खबर आसा राजकारणाक मनीस केन्ना तकता? तुवें फायट करपा जाय, तुवें प्रेजेन्स दाखोवपा जाय, तुवें तुजो विशय मांडपा जाय. आज हांगा इतल्यो समस्या आसा, हांव जर बाकीचे सोड, हांव बेजीक समस्या म्हणटा. सो लायट, रस्तो, उदक हे प्रत्येकाचे डेमोक्रेटीक रायट्स. ते तूं आमदार आसा, तूं ओपोजिशन आसा, काय तूं सरकारान आसा तें न्ही. ते सरकारान तुका दिवपाकूच जाय, कारण तूं टॅक्स पे करता आनी तूं थंयचो मनीस. मनशाक हें रायट टू लायफ आसा. सो हें मेळपा खातीर तुका आनी खंयचो पावर आनी खंयचो हें जाय? सो सांगे मतदारसंघ अविकसीत दिसता तुका? विकसीत आमी प्रत्यक्ष दाखयला न्ही. कल्ला सारकेलो गांव घेयात, काजूकट्टो घेयात, कामण गांव घेयात. कामण गांवची परिस्थिती सांगता तुमकां. लायट, रस्तो, उदक ना त्या गांवाक. सो एक 600 मिटर रस्त्याक इवन खांबे घालून जर ओडप, हें इतलें डिफिकल्ट ह्या आमदाराक किंवा ह्या BJP सरकाराक. आज BJP सरकाराचो नारो खंय गेलो तर? हर घर जल. थंय जल ना ना आणि हर घर नल म्हटला. हर घर नल आणि किंवा हर घर नल. हा, नल असू, थंय नल न्ही, थंय जल ना. नली नल नाही, सोडात, जली ना. नल तरी वेगळो, जल ना. मागीर तुम्ही दुसरी घेयात. आज हे लोक म्हणटा की आमी 100% सगळ्यांक लायट दिली. ते एक गांव जर आज काळखांत आसा आनी खंय सारको रस्त्याचे 600 ते 1 किलोमिटर हें कित्याक म्हणून? कितें डिफिकल्टी जाल्यो? तुमी सांग्यार बाकीचे सगळे काम केले. इफ्फी खातीर तुमी हांगा प्रोग्राम हाडले, लोकांक नाचून दाखयले, लोकांची पोटां भरलीं. आज लोक कल्ला सारकेल्या तूं इतलो सफर करता, डे टू डे हांव परत परत रिपीट करता. प्रेग्नंट बायलांची आज पवस्था की तांकां मंथली चेकअपाक वचपाक, जाणटेल्याचे विचार धरा. आज तुमी मे बी खंयचेय कितले जाणां कडेन उलयले आसतले, खंयच्याय पॉलिटिशनांनी तुमकां काजूकट्टो, कामण हे गांवाची नांवां तरी सांगल्या? प्रसाद म्हणटा एक तो गांव आसा, तो म्हणटा थंय करला दिसता. थंय म्हणटा आपण गाडी दिली भुरग्यांक हाडपा खातीर, बस तयार केल्या, बस दिता, बॉल्सांतल्यान घालून दिता. There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details. प्रसाद म्हणटा एक तो गांव आसा, तो म्हणटा थंय करला दिसता. थंय म्हणटा आपण गाडी दिली भुरग्यांक हाडपा खातीर, बस तयार केल्या, बस दिता, बॉल्सांतल्यान घालून दिता. बस दिता बॉल्सांतल्यान म्हणजे तुका दिसता तूं त्या लोकांक लाचार करपाक सोदता. प्रसाद गांवकार निवडून येवचो ना, तांकां बस दिवचो ना आनी तांची भुरगीं शिकपाक वचची ना. रस्तो कित्याक दिना? तांचो हक्काचो रस्तो दी. भीक दिनाका तांकां. रस्तो आसलो जाल्यार तांचे प्रत्येका कडेन कॅपेसिटी आसतली. डिस्प्यूट आसा म्हणटा तो जागेचे डिस्प्यूट आसा म्हणून म्हणटा रस्तो जायना. प्रसाद गांवकार फटिंगपणां उलयता. प्रसाद गांवकाराक म्हजे बरोबर डिबेट करची. तो रस्तो जो पास जाला आनी तो म्हणटा जो मनीस कोण आडयता न्ही, चेक करा तुमी, फुटेज आसतल्यो, सायडीक रावता रायट हँड, ताजो सपोर्टर तो. कोण रस्तो आडोवपी सपोर्टर. जर तो प्रसाद गांवकर भल्याक जर तर आपूण म्हणटा सर्वांगीण विकास करता, एक भल्या खातीर तुजे एक सपोर्टरा तूं कंट्रोल करून लोकांक रस्तो दिवंक शकना. ज्या रस्त्या लागून आज थंयचे 200 ते 300 लोक सफर जाता. तूं कसलो राजकारणी? म्हणजे तूं तुजे पर्सनल बेनिफिट्स घेता, ताजी त्या मनशाची सोयरे दायरे घेवन तूं मताचें राजकारण करता. आज प्रसादान आन्सर दिवचें हाजेर. ऑनलायन कनेक्टिविटीचो एक विशय आसा. ऑनलायन कनेक्टिविटी आनी सांगत नाका. 80% ऑनलायन कनेक्टिविटी ना.
पळय तुमचेच हातूंत आयकलें हांवें BSNL खंय टावर ताणें हाडलो. BSNL टावर हाडलो. टावर हांगा 8-10 आसात. रेंज खंय, कनेक्टिविटी खंय. जो टावर म्हणटा न्ही 1-2 म्हयन्यानूच टावराची कनेक्टिविटी गेली. म्हणजे टावर आसा म्हळ्यार रेंज ना. रेंज ना म्हणजे तुमकां सांगपाचो मेळत न्ही ह्या राजकारण्याले आज कितें फक्त हे प्रोजेक्ट हाडलो हें हाडलें जमनीर बसयलें म्हणटकीर जालें. ताची मेंटेनन्स ते कित्याक फंक्शन करना ते काम कित्याक करना. काम करपाक तांकां विचारपी हांकां सगळें बरेपण जाय, वोट बँका जाय, वायटपण करना. उदकाचे तो म्हणटा केन्नाच इतले वर्सां जावन आपणे उलटी पायपलायन घातली आनी उदक व्हेलें म्हणून. पळय सुभाषान खंय एक पायपलायन हाडली, अर्द्यार म्हणल्यार व्हेली, टेंडर जालो, पर्सेंटेज खाली. प्रसाद आयलो तेन्ना प्रसादा दिसली ती पायपलायन बारीक ताणी परत ती उडयली, दुसरी हाडली. खंय कितले म्हणल्यार व्हेली 3 किलोमिटर व्हेली, 27 किलोमिटर उरल्या. 5 वर्सां 30 तर तो म्हणटा आतां म्हणजे जर 27 किलोमिटर 5, 10, 15 आनी 15 वर्सां लोकांनी रावपाचें. ओके अर्दे वाटेक उरले म्हणटा तूं. तेच सांगता न्ही ह्या तूं कागदां घेवन दाखयता. अरे तुमी जमनीर दाखयात, कंप्लीट कितें केलें तें दाखयात. कागदां हांवूय दाखोवपाक शकता. हांवें कितली लेटर बरयली ताजी जायना, ताचो रिजल्ट कितें आयलो दॅट मॅटर्स न्हू. तूं आयल्यार पायपलायन कंप्लीट जातली. हांव लोकांच्या दाराक उदक हाडून दितलें. हर घर जल. हर नल जल. हर घर पयलीं नल मागे जल. हर घर नल तेजे हर पयलीं घर पायपलायन. जल. कितें सांग पळय हांव सदांच म्हणटा जगाक खंयची गोश्ट जायना अशी ना. एकूच मेल्ले मनशाक जिती करूं शकना. सगळी जाता आपल्या कडेन तुमी तुमची सरकारा कडल्यान सुटकेसी घेतले, पर्सेंटेज घेतले काय कामां करून घेतले. ही तुमची प्रायोरिटी आसूं जाय न्ही. म्हजी प्रायोरिटी पर्सेंटेज ना. म्हजी प्रायोरिटी लोकांक दिवपाची आसा आनी एक्चुअल टेंडर करून पेपरार छापून ना, तयार करून घराक पावोवपाची आसा आनी हांव करतलें. मॅनिफेस्टो काडटले सांगेचो. मॅनिफेस्टो ऑलरेडी काडिल्लो आसा आनी ताचेर आमी पॉयंट्सूय हें केल्ले आसा. सो मातशी कितें टॅक्निकल एररा खातीर तो हें उरला. पूण जेन्ना मॅनिफेस्टो सुद्दां आमी करता आसतना इतल्यो लक्षांत धरला की जे बारीक सारीक लोक बारीक सुद्दां गजाली आमी तातूंत घाल्या आनी लोकां खातीर केल्या. अल्टिमेटली एक सरकार, एक आमदार किंवा रायट फ्रॉम पंच झेडपी हांची कामां कितें आसता लोकां खातीर पावप न्ही. 5 वर्सां राखी केन्नाच त्या गांवांनी पावना. इलेक्शन लागीं पावलें की राखी भोंवपाक लागले थंय. ना एक राजकारणी म्हटल्यार तुवें कंटिन्युटी दाखोवना. हा तुमी म्हणटात राखीन केन्ना जें कितें घेतलां न्ही तें खरें हाजेर घेतलां. आनी हांवें एक हातूंकूय उलयलां की म्हाका दुख्ख जालें त्या गांवां वचून की हांव सांग्यार रावता आनी त्या सांग्या वयले गांव हांवें पळयले ना. आनी हें खरें इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान हांव पावलें थंय. पूण म्हाका आज तुमकां सांगता हे जर तर विशय जर तर पयलीं सुद्दां खबर आशिल्लें न्ही राखी आसता आशिल्लें. आनी आजूय सांगता फाल्यां हांव जिखतलें ना जिखतलें तें दॅट इज अदर थिंग. पूण हे विशय हांव मुखारूय वतलें कारण त्या लोकां मदीं हांव गेलां, त्या बायलां कडेन उलयलां आनी हांवें तांची व्यथा पळयल्या. सो म्हजोय आसतलें ह्या लोकांक रस्तो, लायट, उदक हें दिवपाचें. आनी खरेंच इतलें जालें की हांव तेन्ना म्हजे कडेन टायमूय नाशिल्लो. पूण एक सांगता तुमकां सांग्या वयल्या लोकांक सांगता राखी केन्ना कोणा भिवपाना. राखी लोकां खातीर आसतलें आनी खंयचो अमको न्ही 26,000 लोकां खातीर आसतलें. जें खरें आसा तें सत्य आसा थंय राखी आसतलें. फुडलीं 5 वर्सां लोकांनी जर सांगलें न्ही जाल्यार जितली सांगता तितली वर्सां पूण लोकां खातीर आसतलें. तूं कॉन्फिडंट आसा जिखून येवपाचें. हांव कॉन्फिडन्स आसा लोकांच्या हाजेर. कित्याक लोकांचे आज विशय घेतल्यार आज कितें जाय लोकांक आज फटयल्यात. आज तुमकां सांगता हांव मी प्रचाराक वता आमच्यो स्किम्स सांगता ती म्हणटा आमकां सांगून गेला BJPचो अमको मनीस तो आमकां नांवां घेवन सांगता की तुमी तें केलें जाल्यार तुमचे 1,500 वतलो 2,000. ते पयशे ताकद तांचे कडेन आसा. आज ते सरकारान तुमचो पयसो तो कोण दिना. फाल्यां TMC सुद्दां आयली तो गव्हर्मेंट तुमचो पयसो आमी दितात. तुमी 5,000 रुपया दिवपाचें सांगलां. दितात म्हणून सांगलां. तोय तांचोच पयसो. तांचोच पयसो. लोकांचे पयशे आमी लोकांक दितात. विथ हें वयल्यान तुमकां खबर आसा जसवंत सिन्हा येवन ताणें सांगलां की आपूण 3 म्हयने रावन हे सगळे जाग्यार घालतलो. बजेट कितली जाता तें. सो पळयात TMC पार्टी कितली हें आसा. आमी फक्त ह्यो लोकां कडेन आश्वासनां दिवपा खातीर आमी कार्ड रजिस्टर केलें ना. आमी तेंवूय थारयलां की कशें जातलें आनी खंयच्या हातून जातलें. आनी आमी टायमूय पिरियड दिलो तांकां त्या हातून जातलें म्हणून. BJP म्हणटा TMCक सांगपाक कितें व्हडलें पडलां काय म्हणटा ती काय इलेक्ट जावन येवचीच ना. 5,000 सांग किंवा 10,000 सांग किंवा 20,000 सांग फरक कितें पडटा काय म्हणून. हे लोक थारायतले. 14 तारखेक कळटलें आनी 10 मार्चाक कळटलें. आज BJPचें कितें जालां सांग 10 वर्सां तांणी हांगा राज्य केलां आनी तांकां ते इतले कॉन्फिडन्स कित्याक आसा सांग. काँग्रेस आनी BJP दोनूच टायम आशिल्ल्यो. तांकां खबर आसा
हेवटेनूय नाचल्यार आमचीच तागडी तेवटेनूय नाचल्यार आमचीच तागडी. पयलीं 2017 तुमी पळयलें हांगचे 17 तांणी वेले परत केले. सो ते त्याच हातून आशिल्ले 2022 लोक कितलेय बोवाळ मारू कितेंय करूं हेवटेतली तागडी आमी सारकी सुटकेशीचे हाजेर हाडटले. पूण आतां तिसरी TMC आयले न्ही आनी तांकां खबर आसा TMC स्ट्रॉंग आसतली, TMC हें कर जावचें ना. म्हणून पयर पयलीं न्ही तुमी काँग्रेसीचे सगळे हांकां व्हरून एफिडेविटां सायन केली, देवा मुखार घाराणे घाले. प्रॉमिस केले तांणी. तेच हांव काँग्रेसी कडेन एक रिक्वेस्ट करता, ज्या जितले कॅन्डिडेटा व्हरून तुमी सायन केली आनी देवा तांकां देवा म्हऱ्या हात दवरपा लाय की जितले विकल्प जितले प्रकल्प जितले कितें आसतले ताजेर तुमी पर्सेंटेज घेवपा ना. एकटो तरी आमदार वतलो जाल्यार पळय, एकटो तरी कॅन्डिडेट वतलो जाल्यार पळय, स्पेशली आमचो हो जो आसा न्ही तो वतलो जाल्यार पळय त्या देवळान. हांवें तूं न्यू तांकां चॅलेंज दिता की आपूण करप्शन करचो ना म्हणून देवा मुखार प्रॉमिस. इवन हांव सांग्या वयल्या सांगता 3 प्रतिनिधी आसा. हांव पर्सनल कोणाचेर वचना. 3 जाण आसात कॅन्डिडेट तातूंत भितर. एकटे आमदार जाला 2012 ते 2017, दुसरो आमदार 2022, एकटो जो कॅन्डिडेट आसा तो पंचायती जाला पंच. सो तांणी तिगांनी पयलीं सांगली की पंच लेवल तूं हांगा कितलेंय आयले आमी कांयच पर्सेंटेज घेतली ना. पायकादेवां वचा, पीर आसा किंवा मिलाग्री चॅपेल आसा. ही चॅलेंज सांगे ही कितें चॅलेंज तूं घेतलें तांचे बरोबर. हांवूय वता तांचे म्हऱ्या. हांव सांगता हांव निवडून आयलें न्ही लोकां खातीर 100% आसतलें. कित्याक म्हाका हांव पयशां खातीर येवना. 30% 35% आपूण त्या भानगडीन आसचें ना. म्हणून सांगता न्ही 2017 नंतर जो लायफान इन्सिडंट जावन जेन्ना परत हांव उबी रावलां न्ही ह्या लोकां खातीर रावलां. कित्याक देवान ती आमकां ताकद दिली, देवान ती शक्ती दिली. इवन म्हजी फॅमिली आमी आज समाजा खातीर काम करता. लोकांचे बारीक बारीक लोकांचे विशय घेता आमी जे आयज राजकारण्यान घेवना. सो आमी एक बदल करपाक सोदता न्ही. सो ही चॅलेंज आमी ऑफिशियली ऑन करतात. ऑफिशियली जे पळय आज आमदार आसा हांव परत एकदां सांगता सुभाष फळदेसाय आसा जो 2012 ते 1000 कोटी डेव्हलपमेंट केलो म्हणटा न्ही तो ताणें येवन हांगा मिडिया येयात नाल्लार हात धरून सांगा जितले प्रकल्प हाडले ताजेर आमी कांयच पर्सेंटेज घेतली ना. सगळे कॉन्ट्रॅक्टरान आपले भशेन बरें काम केलां. घेतली ना काय घेवचें ना तें जर 14 तारीख पयलीं जर तांणी घेतली काय ना हें सांगेकारांक कळटलें आनी गोंयच्या लोकांक कळटलें. दुसरो प्रसाद गांवकर ताणें सांगची ह्यो पायपलायनी रस्ते फोडले कितें कितें केलें म्हणटा पळय तो ताजेर पर्सेंटेज घेतल्या काय ना. आनी घेवचेंय ना म्हण नाका तर तुका फाल्यां जर आयले कोणी निवडून जाल्यार ते घेवचे ना म्हणून पयलीं घेतल्या काय ना ते सांगात न्ही मागीर दुसरी घेवची ना. ते नंतर म्हणजे अरे जे रिपीट केलें ते रिपीट जेन्ना लोकांक तुमी पयलीं येया मरे थंय. हांव चॅलेंज करता प्रमाण जाय म्हणटा देवा मुखार. प्रमाण जाय कित्याक आमी पायकदेवा हांव तरी मानता पायकदेवा मानता. तुमकां दिसता जे कित्याक प्रचार करता आसतना तिनूय हातूंत भितर भोंवल्यात. पायकदेवाकूय गेल्या हांगा मशिदी वचून चादरूय नमाज केल्या आनी हांगा वचून सायबिणीकूय अर्घ दिल्या. सो त्या देवा भास दिवन दियात. कित्याक सांग हांव आजूय सांगता सांगेकारां भितर जी कीड लागल्या ती करप्शनाची. प्रोजेक्ट येता पर्सेंटेज खाता सोडून वतात. प्रोजेक्ट हाडप पर्सेंटेज खावप अर्धे सोडून हीच कीड लागल्या म्हणून विकास जायना. सो तांणी देवा मुखार वचून प्रमाण करून सांगचें की आपणें पयशे खावना म्हणून. पयशे सांगचे ही नवी चॅलेंज. नवी चॅलेंज न्ही ही सांगेकारांची चॅलेंज. 26,000 जनतेची चॅलेंज. जे जितले भुरगे आसा पळय यूथ जे आज खेळपा खातीर रडटात ग्रावंड आसून ना त्या भुरग्यांची चॅलेंज. जे लोक रडटा पळय रस्ते ना लायट ना आमकां उदक ना न्ही त्या लोकांची चॅलेंज. ग्रावंड आली इनॉग्रेशन जाली 2-3 ग्रावंड कितें म्हणून बोवाळ जाता. इलेक्शन येता न्ही हांकां सगळे राजकारण्याक सगळें दिसता. आज जे पळय जे ग्रावंड स्पेंडींग आसा BJPचो सरकार आसा पूण तेन्ना तांकां दिसता आमदारान करपाचें आमी करूं ना. पूण हे लोक कोड ऑफ कंडक्ट जाता न्ही तेन्ना एक गांवां भितर वता तांकां माती बीन JCBन हे लेवल करता आनी तांकां मातयेचो ग्रावंड करता आनी फीत कापता आनी क्रेडीट घेतात. कितें तें म्हाकाय खबर ना. आज लोकांक पिशे करपाचें चलना. पिशे केला आनी तांचे जिवार सगळें केलां आज आनी पळयात. ओके देव बरें करूं. आनी कितें अपील करपा जाल्यार कर मे बी कारण परत आनी इंटरव्यू आमचे कडेन तरी जावची ना तुजी. एक सांगेकारांक 14 फेब्रुवारी मतदान आसा. राखी नायक सांग्यार उबी रावला. 26,000 जनता आसा. 13,000 बायलो आसा. एकूच मागणी मागता तुमी कितें समता म्हाका खबर ना. एक उक्ते मनान तुमचे मुखार आयला आनी खरें जें कितें बरें करपा खातीर आयलां आज हें कित्याक जायना.
लोकांक लायट रस्तो उदक ह्यो बेजीक निड्स जर दिवप इतलें डिफिकल्ट जालां काय? कित्याक जायना? कित्याक आमचे ग्राउंड्स पेंडींग उरल्या? कित्याक पंचायत घरां इनॉग्रेशन जायना? प्रत्येक प्रोजेक्ट हाडटा तातूंत इन्फिरियर क्वॉलिटीचे वर्क कित्याक जाता? जे कोण करता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक विचारप गेलें ना? हे क्वेश्चन जे तांकां दिसतले रिलेटेड ना, पूण हे आमचे सांगेचे उदरगतीचे कीड लायिल्ले आसा हे प्रश्न. आनी हे करपा खातीर एक मुखार चल्ला, ताकतीन चल्ला. जर तर तुमकां दिसता तुमचो आम लिडर जे तुमी फॉलो करता ताका सांगात 14 तारीख पयलीं जी हांवें चॅलेंज दिला ती एक्सेप्ट कर आनी थंय येयात म्हणून. आनी तुमचें जें मतदान आसा तें तुमी करात आनी एक चान्स म्हाका दियात. देव बरें करूं. एक चान्स आपल्याक दिया म्हणटा. राखी, देव बरें करूं. एक्चुअली तुजे वेळ काडलो, तुजे डोर टू डोरान हाडयलो आनी देव बरें करूं. एक चॅलेंज दिल्या जी खरेंच सगळ्यांनी मानून घेवची की तांणी जर खरेंच पयशे खावना जाल्यार देवळान वचून प्रमाण करचें आनी सांगचें की आपणें खरेंच पयशे खावना, एकूय पर्संटेज खावना आनी आमी एड करता जाय जाल्यार बाकीच्यांनी जाणी सांगलें की डिफेक्शन आमी करचें ना म्हणून ऑल ओवर गोवा. आनी परत देवळान वचून नाल्ल रात दवरचो, देवा मुखार सांगचें की आमी हाज्या फुडें इलेक्ट जावन आयले जाल्यार लोकांकडचे जे पयशे आसा जे कमिशन खावचें ना, लोकांच्या प्रोजेक्टाचे पयशे खावचे ना, तेन्नाच गोंयची उदरगत जातली. राखीन एक्चुअली आयडिया दिली, बट वी टेक इट फर्दर एंड आमी सगळ्यांक म्हणटा की तुमी प्रमाण करा की आमी पयशेय खावचे ना, नॉन करप्ट गव्हर्मेंट दितले. फक्त एफिडेविटाचेर नॉन करप्ट न्ही, तुमी मानता ते देवा मुखार वचून नॉन करप्ट गव्हर्मेंट दितले म्हणून प्रॉमीस करचें. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. Our production partners are Prasad Deshpande, mentored, goabyland.com. Keep watching.